नमस्कार. म्हजी कविता मातशी प्रादेशीक आसा पूण तिचो अर्थ संवसार किंवा भारताक लागू जाता. कवितेन मुखेल पात्र अशें घेतला दामबाब म्हणून. दामबाब हो गोंयान दामोदर म्हणून देव आसा हें पयलीं स्पश्ट सांगता. तर कवितेचें नांव हांव दामबाब. हांव दामबाब. कांय जाण देव म्हणटात दामबाब ह्या नांवान पाचारतात. पिपळा पेडार बसता पूण मडगांवच न्हय तर आख्खो संवसार हांव पळयतां. कांय जाण देव म्हणटात दामबाब ह्या नांवान पाचारतात. पिपळा पेडार बसता पूण मडगांवच न्हय तर आख्खो संवसार हांव पळयतां. तुमची शेतां तुमीच खाल्ल्यात, जमनी लेगीत तुमीच इबाडल्यात. आयचे आज सगळे खावन फाल्यांक कांयच दवरूंक ना. जे आसा ते तरी राखात, जे आसा ते तरी राखात. राखूंक जमना जाल्यार पांट्यार वचून बुड बुड बुडात, बुड बुड बुडात. पांचवे दोंगर तांबडे केल्यात, पांचवे दोंगर तांबडे केल्यात. उबी रानां आडवी घातल्यात. बिबटे वाघ गांवान आयल्यात. सोरोप सगळे घरान रावल्यात. निदान एक तरी झाड लायात, निदान एक तरी झाड लायात. जमना जाल्यार फोण खणून तातून स्वताक पुरोवन घेयात, तातून स्वताक पुरोवन घेयात. पयशे तुमी जोडल्यात आतां, पयशे तुमी जोडल्यात आतां. वाहनां तुमी घेतल्या आतां. मार्गाचे सगळे नेम तोडून यमदूत तुमी जाल्यात आतां. रस्त्यांचेर तरी मातशी शिस्त राखात, रस्त्यांचेर तरी मातशी शिस्त राखात. जमना जाल्यार त्याच वाहनाच्या पेट्रोलान लासून स्वता गोबोर जायात, लासून स्वता गोबोर जायात. वेंचणुकेंतल्यान वेंचून येवन राजा तुमी जाल्यात. आदी दिल्ली आश्वासनां खुटाळ्याक तुमी लायल्यात. आम आदमीक फोंडान उडोवन खास आदम्याक पॉश केल्यात. 5 वर्सांत एकदां तरी समाज कल्याण करात, 5 वर्सांत एकदां तरी समाज कल्याण करात. जमना जाल्यार बांदूंक नाशिल्ल्या पुला वयल्यान उडी घेवन जीव दियात. नाल्ला येद्या तकलेन तुमच्या मेंदू नांवाचो प्रकार आसा, नाल्ला येद्या तकलेन तुमच्या मेंदू नांवाचो प्रकार आसा. ताचो मातसो वापर करात. फुडाराचो देश घडयात. तेवूय जमना जाल्यार सोमाराक तीच तकली पेडार हाडून फोडात. म्हाका देव म्हणून पुजू नाकात, म्हाका देव म्हणून पुजू नाकात. देंवचार समजून भिवू नाकात. तुळशी पानां ओपून फुलो नाकात. पयशे उडोवन कांय मागू नाकात. वेळ मेळत जाल्यार कश्ट करपाची तकालस घेयात. म्हाका जागृत म्हणचे परस स्वता मातशे जागे जायात, स्वता मातशे जागे जायात.